वास्कोची पावर सप्लाय बरी करपा खातीर आमी हे सगळे येवजण्यो केल्या आनी पयलीं पसून आमी फ्लक्च्युएशन्स खूब जाताली म्हणजे आज जशी जशी लोकवस्ती वाडल्या तशें तशें लोकांचे एप्लायन्सीसूय वाडल्या आनी ट्रान्सफॉर्मरांचेर लोड येतालो सो आमी पळयलें की जे पयलींचे ट्रान्सफॉर्मर आशिल्ले ते तितलो लोड घेवपाक शकनाशिल्ले सो जेन्ना आमी निवडून आयिल्ले तेन्ना आमी सगळे हे प्रपोजल घाल्ले 2 म्हयन्यांनीच घाल्ले सो आतां ते सगळे पास जाले फाटीं आमी वास्को 2 इनॉग्रेट केले ताचे पयलीं मांगरान केले आज सिद्धिविनायक देवस्थानाच्या सायडीन आमी हो एक इनॉग्रेट करता आनी जंक्शनार आसा तोय इनॉग्रेट करता सो एकंदरीत पावर सप्लाय बरी करप आनी लोकांक जी परत परत फ्लक्च्युएशन जाता नाजाल्यार परत परत लायटी वता एक एकदां लोड चड पडटकूच लायटी फ्यूज जाता सो ते जावचें न्ही आनी हे पावर सप्लाय बरें जावचें म्हणून आमी सगळ्या कडले ट्रान्सफॉर्मर चेंज केल्या हो आज 100 kVAचो आशिल्लो तो आतां 200 kVA जाला अशें करून थोड्या कडेन 400 आशिल्ले ते 600 जाल्या म्हणजे सगळ्या कडेन हांगाच न्ही जाल्यार वास्कोंतले अरावंड 22 ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा ते आमी चेंज करपाक सोदता वास्को आमी एक नवें सबस्टेशन हाडपाक करता तेजें काम सुरवात जाल्या आनी अशें करून म्हणजे ह्या सरकारा कडल्यान आमकां भरपूर मदत मेळत आसा आमी पळयलें की फाटीं अंडरग्रावंड केबलिंग जालां अंडरग्रावंड केबलिंग जें जालां ते पसून हाजोच एक भाग आसा म्हणजे पावर सप्लाय बरी इम्प्रूव करपा खातीर आनी ते अंडरग्रावंड वचूंकूच पावर सप्लाय खुबदां आमकां तशें लायटी परत परत गेल्ल्यो दिश्टी पडना सो अंडरग्रावंड केबलिंगूय स्टार्ट आसा पयरूच आमी दुसऱ्या रस्त्याचें इनॉग्रेशन केलें सो बाय मार्च एंड नाल्यार मे फूल सिटी कवर जातली आनी सिटी कवर जातकूच जंय जंय भागांनी म्हणजे मंगूर आसूं न्यू वाडे मेस्ता वाडे ह्या सगळ्या भागांनी अंडरग्रावंड करून वास्को भितर जे एक आमी लायटी हांगा पसून तुमी वयर पळयलें जाल्यार एक डर्टी लूक येता डर्टी लूक येवन लोकांक त्रासूय जाता आनी प्लस आमी पळयलें की पावस बिवस आयलो की झाडां पडलीं की आनी नाशाडी जाता सो हें सगळ्यांचो अंडरग्रावंड केबलिंग इज द ओन्ली सोल्युशन तेंय चालू आसा ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशनूय चालू आसा सो म्हाका दिसता बाय द एंड ऑफ 1-2 वर्सां भितर वास्कोचे पावर प्रॉब्लेम्स खूब कमी जातले आनी जाता तितले चड आमी अंडरग्रावंड करून हो पावर सप्लाय बरो करपाचो प्रयत्न करता न्हू तुमी आतां वास्कोचे प्रेस तुमी पळयत आसा जे हो म्हाका दिसता 7वो काय 8वो ट्रान्सफॉर्मर आमी इनॉग्रेशन केल्लेलो आसा अपग्रेड करून आयज ह्या भागान जी आमची एक 4-5 वर्सां पयलीं जी किंवा 10-15 वर्सां पयलींची जेन्ना लोकवस्ती आसलेली आनी आतां पळोवपाक गेल्यार खूब फरक आसा पूण हेचेरूच खंयचो तरी उद्देशून आमकां जी इलेक्ट्रिसिटी आहा पळय ते पावर कन्जम्पशन मातशें केन्ना केन्ना लायट वयता परती वयता ताका लागून ते पळोवन आमच्या आमदारान हांगाच न्हू जाल्यार आख्ख्या वास्कोन खूब ज्या ज्या जाग्याचेर खरोखरच गरज आहा ते आमी ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड केलेले आसा हांगा म्हण वास्को म्हण की शांतीनगर म्हण सकयल गांधीनगर म्हण आनी आतां आनी एक आसा खुबशे जे बेजीक नेसेसिटी लोकांची आहा पळय ती तो 100% पूर्ण करपाक सोदता इतले मॅक्झिमम हांगा लोकांक कितें जाय एक लायट एक उदीक टायम टू टायम गावपाक जाय आनी एक सिवेज कनेक्शन आज सिवेज खुबशे जाग्याचेर सिवेज ना ती सुद्दां तिणें आमदारान बाब हाडल्या आनी मेस्तावाडे असल्या भागांत सुद्दां आतां आमी सिवेज हाडपाचे आसा ओरुल्ले भागांत किंवा मायमळे भागांत थंय सुद्दां आमी सिवेज हाडपाचे आहा सो हे बारीक बारीक लोकांचे प्रश्न सोडवता खूब म्हणजे खुबशे हे जे बेजीक नेसेसिटी आहा पळय ते तो हांगा करीत आसा आनी खरोखर तुमी पळोवपाक गेल्यार मागच्या फाटल्या एक 7-8 वर्सां की आतां जे डेव्हलपमेंट जाता बारीक खूब काही डेव्हलपमेंट जाता रोड म्हूण सगळे बारीक लोकांचे डेव्हलपमेंट जाता आनी सेकंडली मेजर प्रोजेक्ट सुद्दां आमचे ऑलमोस्ट आमचे फीश मार्केट कंप्लीट जालें ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आमचो म्युन्सिपालिटीचो जो प्रोजेक्ट आहा बिल्डींग आहा ती सुद्दां कंप्लीट जाता केन्नाय आमी तेंचेच एप्रुवलाक रावला आमदाराच्या एप्रुवलाक रावला केन्ना आमी इनॉग्रेशन करपाचें पूण म्हाका दिसता येता त्या एक 2-4 दिसान ते किंवा 10 दिसां भितर आमकां तें इनॉग्रेशन जातलें आनी मेजर प्रोजेक्ट वास्कोची बिल्डींग आमकां बायणाची आमचे बायणा पावर हावस कंप्लीट ऑलमोस्ट जाता म्हणजे वास्कोन खंयसूच हें ना स्टॉप ना प्रगती चालूच आसा बारीक आनी लोकांनी अशी अपेक्षा सुद्दां करची न्हू की इन्स्टंट जावपाचें आयज फक्त 3 वर्सां जाल्लेली आसा आमदार इलेक्ट जावन तेजी स्पीड बरी फास्ट आसा कंपेर्ड टू बाकीचे खंयच्या आमदाराक पळोवपाक गेल्यार आनी खरेंच काम बरें चल्लेलें आसा म्हाका दिसता येता त्या काळान 5 वर्सां सोंपता म्हणसर वास्कोन खूब उदरगत जावपाची आसा बरें अंडरग्रावंड केबलिंग एक प्रोजेक्ट चालू तुमी पयलें आसतलें अंडरग्रावंड केबलिंग काल जे नरकासूर वास्को सिटीन जे नरकासूर हाडलेले आनी पयले फावट नरकासूर पयल्या इतले हायटीचे नरकासूर हे फक्त लोकांक करपाक कित्याक लागून कळलें की त्या खातीर आमकां ती एवरी टायम ती हे घेवन हँडल्स घेवन आमी लायटी वयर काडटले आयज ते इतले बेस्ट जाल्लेले आसा वास्को म्हणजे वास्को स्पेशली वास्को सिटी आमची वास्को सिटी कंप्लीट क्लीन जाल्लेली आसा कोणी कितेंय म्हणून वास्को सिटी कंप्लीट क्लीन जाल्ले बारीक येता त्या काळान आमकां दिश्टी पडटले कितले चेंजीस जाला पळय ते आयज अंडरग्रावंड केबलिंग जे जाला पळय लोक म्हणटा की फोडून दवरला पूण ते थोडी कळ लोकांनी सोंसपाक जाय ती सोंसल्यारूच ते फुडें आमकां बरें गावतलें म्हणजे येता त्या काळान म्हाका दिसता वास्को सुद्दां खूब डेवलप जावपाचें आहा
ट्रान्सफॉर्मर जो सिद्धिविनायक गोल्डन हिल अपार्टमेंटा कडेन लायला आमच्या ह्या वाड्याचेर हो एक्चुली टोटल आमचे आमदारान 20 हें केल्लेले आमदार हें ट्रान्सफॉर्मर 22 तितूनचो तिसरो काय चवथो हो लागलेलो आनी खरी बरी गजाल कित्याक बरी गजाल म्हणटा हांव हे 40 वर्साचे ट्रान्सफॉर्मर आनी 40 वर्सां पयलीं कितें आसलेलें आनी आतां कितें आहा तें म्हाज्या कितें तुमी बरें जाण आसतले खरें खरेंच तोखणाय करपाची गरज आहा आमदाराची दीपक नागडेन जशें सांगलें प्रत्येक वास्कोन आतां कामां चालूच आहा बारीक नाल्यार व्हडलीं कामां चालूच आहा लोकांक उलोवपाक काय ना हांव इतलेंच सांगता आमदाराचो तूं 5 वर्सांक रिपोर्ट कार्ड पळया तेचेर आमी आदाराचेर आमी कितें करपाचें तें आमी लोक जाणा आनी आमी बरें काम करता सगळ्या लोकां खातीर करता सगळे वांगडा मेळोन करता म्हणून हांव खरेंच देव बरें कर म्हणटा आमदाराचें आनी आमदारान अशेंच काम करपाचें दाम बाबाचो तुमकां आशिर्वाद आसतलो देव म्हणून इतलें सांगता. जो ट्रान्सफॉर्मर आतां एक 100 केवी जालो तो 200 जाला आनी जेणे करून लोकांचे हांगा खुबशे हें वाडल्या पॉयंट्स म्हणजे ते लोड वाडल्या कारणान हांगा मातशें इलेक्ट्रिसिटीचो असो फ्लक्च्युएशन जाताली मदीं तशेंच ते आमचे MLA सरान आतां युनिवर्सिटी घेवन वास्को म्हण नाका मांगोर म्हण नाका बायणां सुद्दां तेणें ट्रान्सफॉर्मर आतां पयलींचे ते आमचे CP सरान सांगलें त्या हिसपान पयलींचे 40 वर्सां पयलींचे ट्रान्सफॉर्मर आतां खंय तरी चेंज जाता ते आनी पयलीं ती प्रॉब्लेम जाताले ते आतां मातशें सॉल्व म्हणजे ऑलमोस्ट सगळें सॉल्व जाल्लें आसा आतां फ्लॅक्च्युएशन बीन कांय ना तशेंच ते अंडरग्रावंडाचे आतां दिपकान उलयले त्या प्रमाणे अंडरग्रावंड केबलींग आहा ती हांगा बायणां पासून येयल्ली आसा पयलीं ती आतां आमकां येवपाची आसा आतां वयर वास्को तेंच्यांनी इतली इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी जी कामां केल्ली आसा पळय न्हू आज एक इश्यू जाल्लो आमच्या वाड्या वयले कोण तरी घेवन तेंची लायट सारकी ना सो MLA सरान तांकां इतलें कन्विन्स केलां आनी इतलें प्रॉमीस केलां 2 म्हयन्या भितर न्हू 1 म्हयन्या भितर सुद्दां ते कितें प्रॉब्लेम आहा ते सगळें सॉल्व करून दिता म्हणून सांगलें तेणें आनी ही अशी जी इनिशिएटीव घेवन जी आमकां आश्वासन दिता MLA आमचो त्या बद्दल हांव ताका खूब आभारी आसा. कारण ह्या दिवाळीच्या निमतान हांगा जो 100 केवीचो आसलो तो आतां 200 केवीचो ट्रान्सफॉर्मर हांगा येयल्लो आसा. अशेंच आमचे आमदार बाब तेंचे हांव खूब आभारी आसा. तशेंच आमचे JE प्रवीण गांवकर हेणें खूब मेहनत घेतल्या ही हांगा हाडपाक. आमचे हांगा मेन म्हणजे हो ट्रान्सफॉर्मर हांगा आसलो हे देवळा कडेन तो सायडीक करपाक आमचे विशाल पवार जे AE आसा तेंच्यांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. म्हणजे जशें की हो ट्रान्सफॉर्मर सायडीक वयचो आनी देवळाक खंय त्रास ना जावचो. अशेंच हे आमकां ट्रान्सफॉर्मर जेन्ना हाडलेले तेन्ना लास्ट आमदार आमकां खूब त्रास केल्ले पण लास्ट टायम पण दाजीचो स्वभाव तसो ना. दाजीचो स्वभाव कसो आसा सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास आनी सबका साथ मेळत जाल्यार तो सगळ्याक खूब कितें करूंक शकता. जशें की आतां हांगा रिटर्निंग वॉल ते खंय तरी आमचे स्टॉप जाले पण आतां दाजीन ते खूब खटपट करून हांगा रोखडोच आतां रिटर्निंग हॉल येवपाचो आसा सिद्धिविनायक. ताका लागून हांव हो ट्रान्सफॉर्मर जे खूब गरज आसली हांगा जो लोड वाडलेलो आसलो मेन म्हणजे हांगा जी एक फूल वाडो आसा तो एकूच ट्रान्सफॉर्मर आसलो आमचो 100 केवी तेजेर ही बिल्डींग आनी तो वाडो आनी ते सायडीक फूल आनी ते सायडीकलो वाडो फूल तेजेर चलतालो. पण आतां तशें जावना 4 ट्रान्सफॉर्मर येयल्ले आसा. ताका लागून हांव खूब आभारी आसा आमच्या आमदाराचे. ताणें अशेंच आमकां साथ दिवचो आनी विकास करचो. देव बरें.